नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार सध्या तेंगशेर पावला. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशात भौशीक सभेक संबोधित करतले. सगळ्यांत पयलीं ते उत्तर प्रदेशातल्या इटावा हांगा भौशीक सभेक संबोधित करतात. भारतीय जनता पक्षान हांगा रामशंकर कठेरिया हांका उमेदवारी दिल्या. उपरांत प्रधानमंत्री सीतापूर हांगा भौशीक सभेक संबोधित करतले. हांगासरल्यान ते सीतापूर, धौलहारा, खिरी आणि मिश्रीक ह्या 4 लोकसभेच्या सुवातावेल्या मतदारांक संदेश दितले. उपरांत ते अयोध्येक वतले आणि श्रीराम मंदिरात पूजा अर्चना करतले. उपरांत ते एका रोड शोतय वांटेकार जातले. भाजपाचे वडील फुडारी घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज आंध्र प्रदेशातल्या धर्मावरमात प्रचार सभेक संबोधित केले. आंध्र प्रदेशातल्या अपराधांक आणि गुंडागिरीक ना करपाचो आमचो उद्देश आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. अपराध को आंध्र प्रदेश से एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं. ये रैंपेंट करप्शन को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है. लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है. भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्तापित करने के लिए अलायंस किया है. अंत में तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है. लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पावंड्यावेलो प्रचार आयज सांजे सोंपता. ह्या टप्प्यात 10 राज्यां आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या 93 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान जातलें. ह्या 93 सुवातांचेर मतदारांक भुलोवपाक सगळ्या पक्षांनी आपली शक्त लायल्या. 3ऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातल्या 10 सुवातांचेर मतदान जातलें. जाल्यार गुजरातात 25 सुवातां खातीर, कर्नाटकात 14, महाराष्ट्रात 11, मध्य प्रदेश 9, छत्तीसगड 7, बिहार 5, आसाम आणि अस्तंत बंगालात दरेकी 4 आणि गोंय, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दिवात 2 सुवातां खातीर मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुके खातीर अयोध्येच्या रामनगरीत लोकांमदीं मोठी उमेद आसा. मुस्लिम पक्षाचे आदले याचिकादार इक्बाल अन्सारी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अयोध्ये भेटे संदर्भात खोशी उक्तायल्या. तांणी प्रधानमंत्र्यांच्या जैताची कामना केल्या. संसारभर देशाची प्रतिमा, सामर्थ्य आणि आत्मसन्मान वाढपाक जाय जाल्यार ह्या देशाक कणखर फुडाराची गरज आसा. ते खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडली 5 वर्सां मेळपाक जाय अशें आवाहन आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी केलां. शेनवारा म्हापशा आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा निलेश कांदोळकार, संदीप भांजी, अरुण पानकार, गोविंद पार्सेकार, जगन्नाथ पार्सेकार, सीताराम परब आणि हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. 2016च्या नोव्हेंबरात कन्सेशन एग्रीमेंट साइन केला. 17, 18, 19, 20, 21सून सरकाराक पैसो येणा जावंक जाय आसलो. हांव हो उल्लेख कित्याक करता तर फिनान्शियली सरकाराक मोठ्या प्रमाणात सामर्थ्य वाडयणारो हो प्रकल्प हो आमच्या नरेंद्रजी मोदींच्या काळात जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आसलो म्हाका तेचेर भरपूर इंट्रस्ट आसलो. म्हजो रेकॉर्ड काडून पळोवचो म्हणजे शेड्युलाचो. हांव दर आठवड्याक सोमवारचो म्हज्या शेड्युलात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वचपाक आसतालो. दर आठवड्याक फीडबॅक घेऊन फॉलोअप केल्यामुळे तो इतलो बेगीन जावं शकलो. पण अजून म्हज्या माहिती प्रमाणे पैसे सरकाराक येनात ही गोष्ट वेगळी, तो आयचो विशयूच ना. गोंय मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान मिरामार हांगा आयज मतदान जागृताय धावणी आयोजीत केल्ली. ही धावणी मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेन आशिल्ली. लोकसभा वेंचणुकेत मोठ्या प्रमाणात मतदान जावपा खातीर जागृताय करपा हेतान ही धावणी आशिल्ली. ही धावणी वेंचणूक अधिकारी, वेंचणूक कर्मचारी, दिव्यांग आणि वेंचणूक आयकॉन्स ह्या सगळ्या धावणेत ते वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा IAS हांणी मतदानाचे महत्व सांगलें. दरेकान मतदानाचो आपलो हक्क बजावपाक जाय आणि देशाक तेंको दिवपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें.
sir. I am requesting all the Goans to come together and cross their vote number. We have to surpass the earlier figures of 75%. Please come and vote for sure. Every vote matters. That's why take a place that I will vote for sure for my nation and support from my side to my nation. ह्या वेळार धावणेत वांटेकार जाल्ल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी आणि लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आणि पर्सन विथ डिसेबिलिटी वोटर्स सगळे आज आशिल्ले फ्रॉम मिरामार बीच टू गोवा सायन्स सेंटर, जितून आमी आमची ई रिक्षा जी आसा तितून व्हीलचेअर बाउंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे आसतले तेचो वापरतले, तिचोय आमी आज उपयोग केल्लो. आणि पर्सन विथ वेरियस डिसेबिलिटीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीस rally along with other voters. I appeal all the person with disability voters to vote on 7th May. भारतीय जनता पक्ष बहुजन समाजाची वेंचणुके वेळारच याद करता असो आरोप बहुजन समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केला. बहुजन समाजाचे फुडारी गिरीश चोडणकार, आदले मंत्री चंद्रकांत चोडणकार, आदले आमदार धर्मा चोडणकार आणि आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी पत्रकार परिशदेत हो आरोप केलो. गिरीश चोडणकर हांणी सांगले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो उद्देश बहुजन समाजाच्या आड आसा. ते आरक्षण सोंपोवपाक सोदतात, पूण वेंचणुके वेळार ते फटीची आपुलकी दाखयतात. की भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची आवय जाका म्हणटा RSS त्यांची सदांच आयडियोलॉजी ही बहुजन समाज विरोधी, ते OBC विरोधी, ते ST विरोधी आणि ते दलित विरोधी. आणि RSSाक हे रिझर्वेशन म्हणटा ते काबार करपाचें आसा आनी प्रत्यक्षान त्यांनी हे प्रोसेस हो सुरू केल्लो आसा. तो जावं उत्तराखंडात सुरू केला, गुजरातान सुरू केला आणि ही प्रक्रिया ते मुखार हळूहळू करून व्हरपाक सोदता. पूण जेन्ना इलेक्शन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तांकां OBC SC STचो पुरतो सुरू जालो आनी पयर सावथाक एक 3 भंडारीच्या लिडरांक घेवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायली. आमी तशें उत्तर तांकां दिवपाक गेले ना. परत नॉर्थाकूय तेणी सेम सुरू केला. आमचो कॅन्डिडेट रमाकांत खलप हाचे विरुद्ध अप्रचार सुरू केला आनी खंय तरी वेगळ्या वेगळ्या कास्टाच्या हाका अपील करपाक सुरू केली. शेवट आमी एक इलेक्शन लडयतात आनी प्रत्येक इलेक्शन आनी पॉलिटिक्स म्हणजे कोण आपलो मुद्दो सारको लोकांक पटोवन दिवपाक शकता. भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी सुमार 100 भाजपा समर्थकांक भाजपात प्रवेश दिलो. शेनवारा हळदोणा जाल्ल्या एका कार्यावळीत तांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, हळदोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो, उत्तर गोंय भाजपाचे उपाध्यक्ष फ्रँकी कारवालो, हळदोणा भाजपा सरचिटणीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघातल्या कदाचित आमकां हळदोणा मतदारसंघात जर कमी मतदान जालें किंवा लीड कमी मेळ्ळी जाल्यार आमकां दिसलें की हळदोणान आमकां कित्याक कमी पडटालें म्हणून. आनी म्हणून सगळ्यांचे गोवाचे म्हणणें आशिल्लें की आमी आमचे कांय जे लोक आसात तेन्ना आमच्या पार्टी बरोबर काम केल्ले आसात, ते आमचे वेलविशर आसात, कदाचित एखादी खंय तरी चूक जाली आसत, पार्टी कडल्यानूय जाली आसत आनी म्हणून आमचे कडेन दुरावल्ले जे आसात तांकां परत एकदा पार्टीच्या ह्या परिवारान हाडपाक जाय. आणि म्हणून हा लास्ट मिनिट कार्यक्रम जो असा पक्ष प्रवेशवास आम्ही केल्लो आसा. त्यामुळे निवडणुकीक अजून 2-3 दीस आसा आणि त्यामुळे फायनली जे तुम्ही सगळ्यांनी जर साथ दिली, सगळ्यांनी जर आपापल्या पद्धतीने काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी बऱ्या तरेचे लीड जातले. सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी करतात तशें लीड हळदोणा मतदारसंघा भितर मेळपाक कांयच हरकत ना. कारण तुमकां परवरी शेजारी मतदारसंघ ह्या सायडींतल्यान तुमकां म्हापसाय लागता आणि त्यामुळे सगळ्या बार्देस तालुक्या भितर सगळ्या तालुक्यात बार्देसांतल्या 7 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक आमकां लीड दिवपाचें आसा. आणि आता खेळा मळार इंडियन प्रीमियर लीग. आज इंडियन प्रीमियर लीगाच्या खेळात चेन्नई सुपर किंग्स आणि पंजाब किंग्स 11 हांच्या मदीं 3:30 वरांचेर खेळ सुरू जालो. पंजाब किंग्सान कुरू बावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. आज सांजेच्या 7:30 वरांचेर जावपी दुसऱ्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. काल जाल्ल्या खेळात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून गुजरात टायटन्साचेर जैत जोडलें. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या मुखार 148 धांवड्यांची मोख गुजरात टायटन्सान दवरिल्ली. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.